प्रितीच्या भावा भयणो, सकाळच्या पारार उठून ह्या पवित्र जाग्यार आमी एकठांय जाल्या आनी आयज परबेचो निमाणो दीस तयारीचो आनी आमचे दोळ्यार मुखार हो विशय मांडून हाडला. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराचे देखीन पवित्र सभेंत नवें पोवन हाडूया. प्रितीच्या भावा भयणो, ह्या आमच्या आधुनीक काळाचेर नदर मारल्यार जायतें बरेंपण उदरगत आमकां दिश्टी पडटा. जावं ते शिकपाचे वाटेन, जावं ते भलायकेचे वाटेंत, जावं एड्युकेशनाचे वाटेंत आनी सबार वाटेनी प्रितीच्या भावा भयणो नवी नवी नॉवलां बरेंपण आमी पळयता. आनी भोव करून आयच्या समाजांत मोबायल आनी टॅक्नॉलॉजी, कंप्युटर जावं ह्या वस्तू वरवीं जायतें बरेंपण नवेंपण समाजांत भितर सरलां. आनी ह्या नवे आयताऱ्या भितर आमी जायतीं फावटी बरेंपण नवेंपण अनुभवता. अशेंच कितें प्रितीच्या भाव भयणो पवित्र सभेंत घडटा. पवित्र सभेचेर नदर मारल्यार जायतें उदरगत, डेव्हलपमेंट, नवेंपण आयली. (1962 ते 1965) ह्या वर्सान व्हॅटिकन कावन्सिला उदेशी पवित्र सभा आखीच बदलली. त्या काळार मिसां याज्ञेक लोकांक फाट करून मीस करताली, भेटयताले. पूण आतां तशें उरोंक ना. बदलप जालें, नवेंपण भितर सरलें. लातीन भाशेन मिसां जातालीं आनी जायत्या लोकांक तें समजूंक येनासलें, आगोड जाताली. पूण आयच्या काळार लोकिकांक भितर घेवन तांकां एके भाशेन दर्जो दिवन पवित्र सभेंत तीं आसात. आनी पवित्र सभा एके भाशेन नवेंपण अनुभवता. प्रितीच्या भाव भयणो, जेजून पवित्र सभा घडली तेन्ना पवित्र आत्म्या वरवीं नवेंपण भितर सरलें. आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारांत जायतीं नवलां पवित्र सभेंत घडटालीं. जेजू स्वर्गार चडलो तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या आदारांत जेजूचे सीस भायर सरतात आनी नवलां विस्मितां करून पवित्र सभेंत नवेंपण हाडटात. आयज प्रितीच्या भाव भयणो, आमी ह्या भाग्यवंताच्या कुडींत सवे आमी आयल्या. ताची कूड हांगासर आसा. ह्या भाग्यवंतान कितें केलें तें थोडोसो नियाळ करुया. पयलेच फावटी तो भितर गोंयांत सरलो तेन्ना ही जेजूची बरी खबर एके भाशेन दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरतालो. आनी भितर सरलो तेन्ना एके भाशेन तो उपाय सोदूंक लागलो, कशे भाशेन ही जेजूची खबर हांव दुसऱ्यांक दितलो, परगडटलो. आनी आमकां सांगला ते भाशेन रस्त्याचेर कापीण वाजयतालो.
भुरग्यांक एकठांय करतालो आनी भुरग्यांक एकठांय केल्या उपरांत एके फिरगोजेंत तो तांकां घेवन थंयसर वतालो आनी थंयसर तो तांकां दोतोन कांतार करून शिकयतालो. दादले बायलो जाणटी नेणटी रस्त्याचेर धा उपदेश एके भाशेन हे मागणे हे 10 मानमेंत गायांनी गायताले. नुस्त्याकारां ओड्ड्याचेर शेतकारी शेतांचेर जेजूची तत्वां तोंडपात्र गावन घाताली बाय हार्ट. अशें करून ह्या भाग्यवंतान प्रितीच्या भाव भयणो जायतें बरेंपण नवेंपण आपल्या गुणा वरवीं ताणें स्थापलें आनी आयज प्रितीच्या भाव भयणो ताच्या पांयां सरशीं आमी आयल्या. ह्या मनशान एके भाशेन आपलोच देश सोडून तो हांगासर आयलो. 1 वर्साची वियाज मारून तो हांगासर पावलो. देवाच्या मोगांत ताजें काळीज लासतालें. He was burning to tell the story of Jesus to all the people. आनी पळयात कसलो उपाय घेवन तो भुरग्यांक एकठांय करता कापिणी घेवन. एक कापिणकार जेजुईत मिशनार पाद्री तो आपल्या जिवितांतल्यान प्रितीच्यानो दुसऱ्यांक देवाशी ओडून हाडलें ताणें. प्रितीच्या भाव भयणो आमचें कितें पवित्र सभेंत जरी तर नवेंपण हाडटलीं जाल्यार आमच्या जिविताची एके भाशेन नोंदणी जावंक जाय. पवित्र सभेंत एके भाशेन मिलाग्र जावची नात. जरी तर आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूची तत्वां बरी भाशेन पाडिनात वा आमच्या जिविताची एके भाशेन नोंदणी जायना जाल्यार नवेंपण बरेंपण पवित्र सभेन केन्नाच येवचें ना. आमी ताका आमचो गोंयचो साहेब म्हणटा पूण ताची तत्वां आमी वेव्हारांत घालता काय. आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय म्हणटात आमी भगवंत फ्रांसिसा भाशेन. खंय आसा आमचो भावार्थ. आमच्या भावार्था उद्देशी प्रितीच्या भाव भयणो पवित्र सभेन जायतें बरेंपण नवेंपण हाडूंक जाता पूण चुकतात आमी. आमचे धर्माचे वडील सरकारी वडील आमकां जायते कायदे काडटात दितात ते आमच्या बऱ्याक. पूण जायते फावटी आमचे हे कायदे भायरचो शो कसो जाता आनी भितरल्यान आमची नोंदणी जायना. आमची पवित्र सभा जरी तर जीवार जातली जाल्यार आमचें जिवीत आमी बोलदूंक गरज. कित्याक नोंदणी ना थंयसर पवित्र सभा एके भाशेन ओपांगूड जाता हँडिकॅप. आनी आमी सगळीं प्रितीच्या भाव भयणो ह्या पवित्र सभेची वांगडी म्हणटोच आमकां सगल्यांक बावतिस्मा वरवीं हें देणें आमकां फावो जालें. दुसरे वाचपांत भाग्यवंत पावलो आमकां उगरास करता. जेजू सोडवंडार येवन आमकां ताणेन आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरल्यांत. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या भाव भयणो ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोडांत भाग्यवंत फ्रांसिसा भाशेन आमी उर्बेवंत मिशनार जावंक जाय.
We have to be burning with that desire. Tias desire आमचे सोबे ना जाल्यार पवित्र सोबेंत बरेपण नवेपण केन्नाच येवचें ना. बरेपण पिडच्या बॉम्बेन आमच्या वाड्यांनी आमी सुरू करूंक जाय. वाड्यांनी आमच्या शेजाऱ्या मदीं हो एक वोट बांदपास मोग शिंपडावंक जाय. हातूंतल्यान आमकां आमच्या समुदायांतल्यान बरेपण हाडूंक जाय प्रितीच्यान. नाजाल्यार आमी शेणटाव. कोणाकल्या जाणारान अशें म्हणलें आसा, वी हॅव बीन टू द मून एंड बॅक बट वी हॅव ट्रबल क्रॉसिंग द स्ट्रीट टू मीट आवर न्यू नेबर. चंद्रिमाचेर आमी वेतात आनी येतात परत, पूण आमच्या शेजाऱ्या सवें हो एक वोट मोयपास बोगसोणें दिवंक आमचे लागीं घडना. जाल्यार पवित्र सभेंत नवेपण कशें येतलें. आनी हाकाच लागून पिडीच्या बोबोयन आमच्या जिविताची नोरसोनी आमी करूंक गरज. आयच्या पयल्या वाचपांत कांय बरीं तत्वां आमकां मेळटात. इस्रायल पोरजा गुलामपणाचे दीस संपून परत आपल्या गांवांनी परतली तेन्ना तांच्या शहराची गांवची सोबीत देव मंदिराची दुर्दशा पळोवन तांकां खूब दूख भोगली. शेतां रोयनासतना आसली ती अरणेंत कशी जाल्ली. देव मंदिराचें निसंटण जाल्लें. कित्याक ती पातकांत जियेताली. आनी असल्या वेळार पिडीच्या बॉम्बेन आयजाय प्रवादी एक प्रतिनिधी कसो लांबशें मागणें करता आनी देवाक लागीं मागता तांकां भोगोस. आनी ह्या लांब मागण्यांतल्यान पिडीच्या बॉम्बेनो देवाचें काळीज मोवाळटा. कित्याक इसायास प्रवाद्यान मोवाळ आनी आपुरबायेची उतरां देवाक उलयलो. आनी उपरांत पिडीच्यानो तांची नोरसोनी जाली. आयज जरी तर ह्या भाग्यवंताक आमी मेळोंक आयल्यो जाल्यार न्हयच फकत मिसाचे भेटेंत ओ कायदे पाडूंक ओ आनी कितें करून आमी देवाशी लागीं येता. ना, जरी तर आमच्या जिवितांत नोरसोनी जिविताची बदलोप जायना जाल्यार हें सगळें प्रितीच्यानो अमत्या कोतशाक उदक. आनी हाकाच लागून हांव म्हणटलो, जिवीत बोलतात. आयचो शुभ वर्तमान आमकां शिडकायता जागृत रावंक. कित्याक जागृत जितले आमी जागृत रावूं तितले पावटी प्रितीच्यानो आमी जानवायेन बरता. आनी आमचो वावर आमचें काम जबाबदारेन विस्वासीनपणीन आमी तें करून घेता. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या जिविताचेर नदल मारल्यार तो परदेसी आसलो, पण आमच्या गोंयांत येवन प्रितीच्यानो ताणें जायतें बरेंपण शिंपडायलें. असल्या मनशाची देख घेवन ही यात्रा आमी चलता आसतना जिविताचे बदलोप जावंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी ह्या काळांत क्रिश्चनाच्या काळांत आमी आसा ती आमी सदांच जागृत रावंक देवाच्या ताळ्याक पाडो दिवन आमी जागृत रावून ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया.